बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. पोरमोलीत फूल तूं बागेंतलें, पोरजोलीत रूप तुजें सोर्गींतलें. मनशाच्या मोगान कालीच तुजें बोरलोले. माये तूं आमची सायबीन रुजायेची. सगल्या वायट विघ्नांतली वाटायलोले. आयज ह्या वोथ्या दिसा व्हडा कुशालकायेन आनी आनंदान भरून आमी आमच्या गांवच्या आस्कारिणीची परब समोरमतांव. जेजून आपल्या जिवितांत बापाची कुशी केली आनी आपल्या पाटलावदारांक आपणें केलां तशें करूंक देख दवरली. जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूच्या आज्ञा पोरमोणे मांडटांव तेन्ना आमी ताचे उर्बे बोरीत गोवाय जाता. असलें जिवीत आमकां जियेवंक मारिया आमची माय एक उत्तम नमुनो. तर आयज ह्या दोबाजीक परबेंत जेजून केलें तशें करूंक रुजाय सायबिणेचे विनवणेन बापाची कृपा मागतना आमच्या नावेलीच्या दर एका फामिली पासत रुजाय सायबिणीच्या विनवणेन देवा लागीं मागुया. रुजाय सायबीण आमची आस्कारीण आनी ह्याच आमचे सर्गींचे आवयक मान दिवंक तिची परब दोबाच्यान समोरमूंक आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यात. ही परब आमच्या जिविताची परब जावचे खातीर ह्या वेळार आमची असोगताय देवा मुखार ओडकून घेवया आनी आंकवार मारेची तत्वां आमच्या जिवितांत आमी जिवंक ना देखून सगळ्या पातकांचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात पूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार मारेच्या जिविता खातीर आनी तिच्या देण्या पासत तरी एका देवाक दिन वासुया वाखाणुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया
सुर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवसता, तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओकेपणान आमच्या आस्कारणीचे विनवणेन देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. आमच्या दोर एकल्याच्या कुटुंबा पासून भोव करून नावेलच्या दोर एका कुटुंबा खातीर मागुया. जीं बाबा भयणां घरांनी पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, परदेसांत वावुरतात, जांचे कुटुंब आकांताक दुखीक सांपडलां, सगळीं आमचीं देसावां आनी सगळें आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत घालुया. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, भोवभाग्यवंतांक वारमारीची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोसता. हे मोगाळा वयचे विनवणेन ह्या संवसारांत सुरवायठा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मजुताच्या इतिहासा वेले वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसा तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोणूच सहज म्हूण आसलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागाक दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बळान सुमिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूताच्या पांयाशी दवरतालीं आनी मागीर चोण एकल्याक आपआपले गरजे पोरमणे ते दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदूतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. ताणें तो विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयाशी दवरले. देवाची उतर हे. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावन जातलो. बरोबर म्हणूया. Sorvun keli,
उबी रावया. Servis por तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पास्कांचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो सदां मोग केलो, पूण आतां सपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुडास इस्कारियोताच्या मोनान घातलें. बापान सगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवारण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तोस्तांत उदक ओतोवन तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फक्त पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो ते तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितोड नात. ताचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपल्या स्वातेर पोत्तून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
प्रितीच्या भावांनो आनी भयणांनो, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. अंदूच्या गोवडीक वर्साचो विशय हो. You also should do as I have done to you. आनी जेजून कितें केलां? देवाचो पूत जावनूय तो चाकर जालो. ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनीसकुळाचे सोडवणे बसत अंदूच्या वर्साचेर आमी नियाळ करता. Jesus, who was God, became a servant. आनी आंकवार मारियाय एक चाकोर जाली. तिणें देवाक म्हळें, ही आसा हांव देवाची चाकोर्न, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आयज ही चाकोर्न देवाची आमची आवय ती. तिका आमी रुजाय सायबीण म्हूण ह्या आमचे फिरगोजेन तिका आमी उलो मारता. तिचे पासत देवाक आर्गां दिवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. कित्याक देव आपले पुताचे आवय उदेशी सुबाम सर्गींची देणी देव आमकां दिता. देवान आमकां ही आवय फावो केल्या. आयज आमी संतोसता. तिचे बरोबर आयज आमी म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. एक आवय आसली खंय, आनी एक दीस ती आवय आपल्या दोगां भुरग्यांक घेवन दोंगरार गेली जोडो एकठांय करूंक. आनी जोडवाचे 3 बोरे केल्या उपरांत 2 ल्हान बोरे आपल्या भुरग्यांच्या माथ्यार दिले खंय. आनी एक व्हडलो बोरो जोडवाचो आपल्या माथ्यार घेवन घरा वचपाची वाट चलूंक लागली ती. आनी वाट चलता चलता दोगांय भुरगीं ती फाटल्यान उरूंक लागलीं. आवय गोमलें रोखडेंच. भुरग्यांक जोडवाचे बोरे जोड जाल्यात. आनी आवय खंय थांबली. तिणें आपल्या जोडवाचो बोरो सकला दवरलो. आपल्या भुरग्यां वेल्या माथ्या वेले बोरे सकला दवरले. आनी तिनूय बोऱ्यांचो खंय एकूच बोरो केलो तिणें. आनी आपल्या माथ्यार घेवन आनी आपल्या भुरग्यांक आपल्या हाताक धरून ती घराची वाट चलूंक लागली. ही आमची सर्गींची आवय. आपल्या भुरग्यांचे हुस्के ओडकोता तसली ती. शी इज अ मदर. आवय ती. आनी एक आवय कशी आपल्या भुरग्यांच्या जिविताचे हुस्के जाणा ती. जे भाशेन आमच्यो संवसारी आवयो आपल्या भुरग्यांक कितें जाय, भुरग्यांचे हुस्के कसले, दे आर व्हेरी सेन्सिटीव. तेच भाशेन ही आमची सर्गींची आवय. आमी देवा लागीं मागच्या आदींच जाणा ती. कित्याक आवय ती. तिका आमचो हुस्को आसा. आंकवार मारयेनूय आपल्या जिवितान जेजून केलां तशें तिणें केलें. शी इज द फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीजस. आपल्या पुता जेजूची शीस ती पयली शीस. जे भाशेन जेजू चाकर जालो मनीसकुळाचो, आंकवार मारिया एक चाकोर्न. शी इज अ हँडमेड. पयले सुवातेर उगडास करया आयज. आंकवार मारयेन देवाचे खोशेक वय म्हळें. शी सेड येस टू गॉड. देवाच्यो सगल्यो येवजण्यो तिका समजूंक ना, पूण देवाचे खोशेक वय म्हळें तिणें. शी सेड येस टू गॉड. आयज ही परब समोर उमतना आमी आमकांच विचारूंक जाय, आंकवार मारये भाशेन देवाचे खोशेक वय म्हणटा काय हांव. जाय ते पावटी देवाची खोशी म्हज्या जिवितान कसली ती म्हाका समजना.
तरी पूण आंकवार मारीन म्हळें ही आसा हांव देवाची चाकर्ण. जेन्ना मनीस देवाचे खोशेक वय म्हणटा तेन्ना देवाचो जाय तो आशिर्वाद ताका मेळटा. आंकवार मारयेन देवाक वय म्हणलें देखून मनीसकुळाक जेजू मेळ्ळो, नाजाल्यार जेजू मेळचो नासलो. जेजू जावन आसा देवाचो सगळ्यां परस व्हडलो आशिर्वाद आमकां. आंकवार मारयेन दिलो आमकां तो, कित्याक तिणें वय म्हळें. जेन्ना आमी वय म्हणटा हांव देवाक, देवाचो आशिर्वाद न्हय फकत आमकां मेळटा पूण आमचे उदेशी मनीसकुळाक तो मेळटा. एक आवय एक बापूय आपल्या गोराब्यान देवाक वय म्हणटा तेन्ना ताच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद देंवता. एक आवय एक बापूय घोडे आमची कोणूय घरचीं देवाक तर वय म्हणना, देवाचो आशिर्वाद घोडे आमकां मेळना. देवाचो आशिर्वाद आमी बंद करता, आमकांच बंद करता, आमच्या गोराब्याकूय बंद करता, समाजाकूय बंद करता. पयली सुवातेर आयज आमकां हाचो उगडास करया. लायक मदर मेरी, लेट अस लर्न टू से येस टू गॉड. Because if you don't say yes to God, you may block God's blessings for your life, for the world, for humanity. दुसरे सुवातेर आंकवार मारिया कुरपेन बोल्लोली ओस्तोरी. जेजूक पातोक नासलें, पातका विणें तो जल्मलो आनी आंकवार मारियाय पातका विणें जल्मली. कुरपेन बोल्लोली ओस्तोरी ती. ही दुसरी जबाबदारी आमची तिच्या भुरग्यांची. आमी तिची भुरगीं आनी आंकवार मारयेचो हुस्को आमी तिची भुरगीं कुरपेन बोल्लोली जावंक. आंकवार मारयेचें चित्र पडल्यार तिच्या तोंडार देवाची कुरपा दिसती पडटा. तेच भाशेन आमच्या तोंडाचेर देवाची कुरपा दिसती पडूंक जाय. Every Christian is a bearer of God's grace. जेन्ना दुसरी मनशां आमकां पळयता तेन्ना देवाची कुरपा तांकां दिसती पडूंक जाय. आंकवार मारये भाशेन आमी तिची भुरगीं देवाचे कुरपेन बोल्लोलीं. पातोक पयस करता तेन्ना देवाचे कुरपेन आमी बोत्ता. देवचाराक सांगात दिता तेन्ना देवाची कुरपा आमचे सोबे आसना. आनी ह्या पासत आयज आमची दुसरी जबाबदारी. आंकवार मारयेची भुरगीं कशीं पातोक पयस करून जियूंक. आनी जितले आमी पातोक पयस करून जियेता आमचें जिवीत कुरपेन बोल्लोलें जाता. आंकवार मारयेन आपल्या कुसव्यान जेजूक सोंबवलो. तोच जेजू आयज मिसाचे भेटेन आमकां मेळटा. आमी ताका आमच्या काळजान घेता. आल्ताराचेर जेजू येता ताका आमच्या काळजान घेता आमी. जे भाशेन आंकवार मारयेन ताका आपल्या कुसव्यान सांबाळलो आमी ताका आमच्या काळजान घेता. कित्याक आमकांय कुरपेन बोल्लोलें जिवीत जाय. Mother Mary was a woman of the Eucharist. तिणें जेजूची कूड आपल्या कुसव्यान सोंबवली. मिसाचे भेटेचो मोग करूंक शिकुया. संस्कारांचो मोग करूंक शिकुया. देवाच्या उतराचो मागण्यांचो मोग करूंक शिकुया. आंकवार मारयेची भुरगीं कशीं आमी तर कुरपेन बोल्लोलीं जातले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक संस्काराच्या मोगान वाडोवया. आवय बापायची
दर एका क्रिस्तांव मनशाची केदी व्हडली जबाबदारी ती. आयज घोडे आमच्या भुरग्यांक आमी सगळें दिता पूण देवाची कृपा दिवंक विसरता. देवाचे कृपेन भरलेलें जिवीत, संस्कारांचें जिवीत, पवित्र सोबे उदेशी देव आमकां वाडटा तें. आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान पयलीं क्रिस्तांवां देवाचें उतर वाचूंक एकठांय जातालीं, मिसाची भेट भेटोवंक एकठांय जातालीं, एकामेकाच्या गोरजांक पावतालीं तीं. हें जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत, कुरपेन भरलोलें जिवीत तें. आनी तिसरे सुवातेर मोगो चेश्टानो आंकवार मारिया एक मिस्योनार ती. शी वॉज अ जॉयफुल प्रोक्लेमर, messenger of the gospel. तिच्या कुसव्यान जेजू सोंबवलो तेन्ना आंकवार मारयेक खुशालकायेन दोणवणान भेट करूंक गेली ती. आनी आपली खुशालकाय एलिझाबेथी सोबें वांटली तिणें. शी बिकेम अ messenger of the good news. She was a missionary. बोरे खोबरेची पोरगोटणार ती. असलें देणें आमकांय गरजेचें. दर एक क्रिस्तांव मनीस बोरे खोबरेचो पोरगोटणार. तुका जेजू मेळ्ळा, तो जेजू आमी आमकांच दवरूंक न्हय पूण आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आमच्या गोराब्यांनी पयले सुवातेर, आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमच्या समाजांत, घोडे आमच्या शेजाऱ्याकूच जायतीं मनशां आसा तीं घोडे देवाक वळखनात. जेजूची खबर घोडे ताणें आयकूंक ना. जेजूची खबर परगटूंक आमी पयस वचपाची गरज ना. आमच्या गोराब्यांनीच कितलीं मनशां देवा सरचिल्लीं पयस पावल्यांत. वळखनात तीं देवाक. देवाचो मोग घोडे ताणें अणभवूंक ना. We need to become missionaries wherever we are. आंकवार मारिया आमकां हें शिकयता आयज. तिचे भाशेन खुशालकायेची, बोरे खोबरेची परगटणारां जावया. आनी हे भाशेन जेजून केलां तशें आमी करूंक पावतले. जेजू चाकोर जालो, दोनी तो देव तो मनीसकुळाचे पांय धुले ताणें. आमी एकामेकाचे पांय धुवंक शिकुया. सोंपयतना उगडास करता, देवाचे खोशेक वय म्हणूंक शिकुया. If you don't know to say yes to God, you cannot expect God to bless you. Only when you say yes to God, God will bless you abundantly. वय म्हणूंक शिकता तेन्ना देवाचो जायतो आशिर्वाद मेळटलो तुका. कुरपेचें जिवीत जिवंक शिकुया. मिसाचे भेटेचो, देवाच्या उतराचो मोग करूंक शिकुया. आंकवार मारये भाशेन आमच्या तोंडाचेर देवाची कृपा दिसती पडूं दी. आनी तिसरे सुवातेर आंकवार मारये भाशेन दुसऱ्यांक जेजू दिवया. जेजूची बरी खबर जी आमकां मेळ्ळ्या दुसऱ्यांक ताची परगटणारां जावया. आमची आस्कारीण रोजाय सायबिणीचे मोजतीन हीच कृपा सगल्यांक आमकां फावो जावं. उबी रावया. आनी ह्या वेळार रुजाय सायबिणीचेच मोजतीन आमची कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फाटें.
जो मोजे सोवें रिगून रावता आनी जांचे सोवें हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. दाखवेलीन रिगून रावलोल्या फाटया भाशेन आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू रिगून रावूं ताका आपल्या जिविताचो माज करून ताच्या तत्वांचेर आपलें आनी आपल्या पोरजेचें जिवीत बांदून हाडूं तांकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. प्रिती मोग दुसऱ्याच्यो चुकी गोडी सोमसून घेता, दुसऱ्याचेर विस्वास दवरता, बोरवोसो दवरून रावता, सोंसणिकायेन आनी दिरान सोगल्यांक फुडो करता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तांचेर दवरलोलो पोरजेचो विस्वास आपल्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या पोरजे पासत जाता तो वावर करूंक तांकां जेजू मोगाचो आदार मागुया. ही देवाची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या पोरमोणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आमी सोगल्यांनी जेजू क्रिस्ताचेर खोल बावार दवरून आपलें जिवीत जियेताना देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक वचूंक देवा लागीं मागुया. तो येतलो तेन्ना तो मोजे विशीं साक्षी दितलो. आमा क्रिस्तांवाक मोग करूंक आनी मोगाचे गोवाय जावंक आपोवणें आसा. तर रुजाय सायबिणीची देख घेवन आमी सोगल्यांनी आमच्या जिविता वरवीं मोगाची साक्षीदारां जावं देवा मोगाचे गोवाय जावं देवाचो आदार आमकां मागुया. तशेंच ह्या संवसारांत ओतोरलोल्या आमच्या गांवच्या लोकांक सर्गीचें सूख मागुया. थोड्यो घडयो उगीच रावया, आमचे दोळे धांपुया. जी मागणी आमच्या काळजांत आसात मारेक फुडें घालून देवाक सांगुया. बोस सर्गींच्या बापा, ह्या खालत्या मागण्यांक तुजो कान दी आनी सदांच तुज्या पुताचे पाटलावदार जावंक आमकां तुज्या बोळान बोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दानात्याचे वेळार आमी गीत घेवया. अंक C39. C39. Soria
उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमचे न्याकी पवित्र विचार आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. कोंडवाळ्या बापा, भाग्यवंतांक वार मारी देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोवशें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बहारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वार मारीक आमी नमान करतना एकाच तड्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, तिचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुका थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgo tuya.
बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रितुमीचेर विस्ता लोलयत तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी कार्डिनल फेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाची माये सांगाती बागयोन दवरता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बाबार्थान आमी उच्चारुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसूं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमची रेख चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत शांती सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमीन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शीर संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूक शोंक फुडें सरतली आनी आंकवार मारीची तत्वां जिवितांत जियेतली. आमी सगळीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेवतली.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतांक मरी देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची गोठायेन आमचे माय बोरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मातशें बसुया. बोबडीनो आयज आमची सगळ्या नावेलकारांची काळजां खरेंच कुशाल आनी खरेंच आमी खूब उर्बेन भरल्या. आमचे काडी सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा ताच्या नांवांची स्तुती गायता. ह्या आमच्या नावेलच्या गांवांत देवान व्हड व्हड अजापां केलीं. सदां सर्वदां ताचें नांव व्हड जावं अशें आमी सगळीं नावेलकारां आमची आस्कारणी बराबर रोजाय सेबणी बराबर म्हणटा. सगल्यांक तुमकां आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत एकठांय जाल्ल्यांक सगल्या नावेलकारांक गोंयांत आसात गोंया भायर आसात ह्या खोशयाच्या दिसा सगळीं बरेपणां आशिर्वाद भलायकी खुशालकाय संतोष घराघरांनी शांती सवस्काय खेरीत भशेन आमी आवडटा. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आवाज बरो ना असो. ही आमची फिरगोस एक व्हड देवाच्या उतराचेर बुन्यादीचेर बांदलेली समुदाय जावंक आमचे मागणे आनी आवडे. आमची कुशालकाय परबी आमी दितना खेरीत भशेन आमकां खूब आनंद भोगता. जायतीं आमची गांवची भाव भयणां जावं UK सान जावं अमेरिका सान जायते तारवार सान आयल्यात म्हणटच तांकां आनी आमच्या गांवच्या सगल्या पाद्री आनी माद्री खेरीत भशेन आमी दिनवासता. आयज खेरीत भशेन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या खातीर आमचे फादर्स एलेक्स लुईस हांकां आनी फादर एडन जे आमचेच गांवचे तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फादर हेनरी फॉल्कांव हो आमच्या खेरीत भशेन क्रूज मिलाग्रीस रिट्रीट सेंटराचो डायरेक्टर ताणें आमकां देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणीनो, आयज म्हाका खूब खुशालकाय भोगता आनी खेरीत भशेन म्हज्या बराबर वावुरतल्या पाद्रींक जावं फादर डायलन डिकोस्टा, फादर एल्विस गुडिनो, फादर विलियम डिसुजा, फादर वलेरियन आल्वारेस
आनी फादर आग्नेलो डायस हांकां काळजंतान दिन वाचूंक आयज ही परब इतली रुचीक आनी अर्थबरीत जाल्यार सगळे तांच्या बरेपणाक आनी जबाबदारी पासत आनी दिल्ल्या सौकारा पासत फादर डायलनान जर सगळी मांडावळ बरी सांबाळली फादर एल्विसान संगीत आनी खयर बरे भशेन केलें आनी फादर विलियमान सेवा धर्म चलयलो न्हय आयजूच पूण सदांच ताणें बरे भशेन चलयलो देखून आयज ही संदी घेता आनी जे वावर खुशारकायेन ते करतात उमेदीन करतात त्या वावरा पासत देवाक आनी तांकांय बी शाबासकी सोबे माजार हांव आयज दिवंक सोदतां देवान तांच्या याज्ञिकपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घालो आनी तांच्या फॅमिलीचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालो म्हण मागता फादर वलेरियन आल्वरीस आनी फादर आग्नेल डायस हे दोगूय जावन दवरली आनी तेला लुंचे पात कोपेलांव तांकांय बी दिल्ल्या आदारा पासत सौकारा पासत देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांवांत सिस्टरी आसात तांचे उद्देशी हे फिरगोचे खूब रूच हाडटात होली फॅमिली सिस्टर्स आरएमआय सिस्टर्स पिलार सिस्टर्स कारितास क्रिस्ती सिस्टर्स आपल्या कॅरिज्मा उद्देशी ते जेजूचे पोटजोड शिंपडायतात म्हणटा सगळ्या नावेलकारांच्या नांवान सिस्टरीन हांव तुमकां खेरीत भशेन देव बरें करूं म्हणटा तुमी दिल्ल्या सौकारा पासत आनी केल्ल्या वावरा पासत फिलोमेना रॉड्रिगीस एटर्नी नाजरत फालेरो ट्रेजरर शांती डिसा आनी रोजारियो कार्वालो हे आमचे मेंबर्स आमचे फाब्रिकाचे कमिटीचे तांकांय बी काळजांतान आयज सोबे माजार दिनवासता ताणें केल्ल्या दिल्ल्या वावरा पासत आनी वेळा पासत आनी सगळो सहकार म्हाका जावं बाटा बेसां आनी हेर सगळो कारबार चलोवंक दिल्ल्या पासत तांकां आयज सोबे माजार दिनवासता देवान तांचेर आनी फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आमचे पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी आमचो मॉडरेटर पॅट्रीक फेर्नांडीस लिना डिकॉस्टा शांती डिसा आर्मांदो फेर्नांडीस नाजरत फालेरो हांकांय बी ताणेंय बी केल्ल्या वावरा पासत गवंडीक वावर उदीक करून फुडें व्हेल्ल्या पासत तांकां दिनवासता आनी एक एक पीपीसीच्या वांगड्याक सदांच आयतींक हुशार कांय तुमी केल्लो वावर हांव काळजांतान दिनवासी आमचे सांकिस्तीन भाव उत्तले आमचो भाव मानेर आनी एफेक्स हांवें तांकां तुमकां सांगची गरज ना तांचो वावर ते पोटतिडकीन करतात उमेदीन करतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं सिस्टर वेरोना आनी सिस्टर ओल्गाईन दोगांय बी आमचे सांकिस्तीन सगळो सहकाराचो आदार दितात आमच्या ऑफिसान वावर करतली मर्लिन हेझल लिवानिया आनी मिशेल बरे भशेन वावर करतात सगळे आमच्या ऑफिसांतले कारबार बरे भशेन चलयतात तें तुमी जाणात म्हणटच तांकांय हांव दिनवासतां आमचे कॉयर आयज बरे भशेन आनी सदांच ती कॉयर नोवेनाच्या दिसांनी खूब बरेपण केलें आनी गायन करून आदार केल्ल्या पासत हांव तांकां दिनवासी आमचो भाव लेनोय बी आपले एके भशेन खूब आपल्या दिल्ल्या गुणां उद्देशी आमकां मिसान बरे भशेन गीत करून आदार दिता लेनोय तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा देवान रुजाय साहेबीन तुजेर आनी तुज्या फॅमिलीचेर आशिर्वाद मागता ट्रॅफीक पुलीस पयल्या मिसाक हांव विसरलो खरेंच जाय तो वावर एक हांगान ते कोत्तात आयजूच न्हय पूण सदांच ट्रॅफीक पुलीस तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव देवान तुमचेर फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हण मागता एलिस्टर फर्नांडीस बॉरिस क्रुझेंडो खूब वावुरतात आनी आमकांय बी सदांच आनी गरज पडटा तेन्ना आदार दितात सेमेट्रीन दाशारात सदांच जायतो सेक्युरिटी आमचे अमित आनी अर्पण सदांच आमकां आदार दितात तेच भशेन आमचे जेवणाचो बंदोबस्त करपाक कविता ती आनी सॅम आमकांय बी आदार करतात आयज करीत भशेन आमचे दोगूय MLA दिगंबर कामत आनी उल्हास तुयेंकर हांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सरपंच लुसिया कार्वालो तशेंच एक पंच मेंबराक हांव देव बरें करूं म्हणटा ZP सिप्रू कार्दोजो तांकांय बी दिल्ले सहकारा पासत PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जी आमची ह्या गांवांत सेवा करतात ती संदी घेता आनी तांकांय बी सगल्यांक पोस्ट ऑफिसाच्या कारभाऱ्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा भाऊ भयणीनो तुमकां तुमच्या सहकारान सगळें बरें जालां आनी बरें जातलें होच आमचो विस्वास सायबीण मागीर तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आयचे हे परबे निमतान घेरीत भशेन इस्कॉलाच्या आदाराक आयज फाल्यां परवां 3 दीस तियात्र आसतले आनी चवथ्या दिसा एक तियात्र आसा तो आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी हाडला लायट हावस हें खेरीत भशेन मडगांव आमचें एक सगळे नातालांच्यो वस्तू थंय मेवतात थंय त्यो विक्ऱ्यो घेवचे डेकोरेशन बा तशेंच आमच्या गांवांत आयतारा दीस माणिपूरचे बिशप मीस भेटयतले 9:45 आमची पिलार रोमार आहा शेनवारा दीस नांवां फाल्यां पासून दिवची म्हूण खेरीत भशेन मागता गरिबांक आदार दिवंक आनी गरिबांची जाणट्यांचे उदीक करून कारितास क्रिस्ती ही संस्था आपलो वावर करता
तांकां उदार पसण जावपा खातीर तांणी कांय कप्स काडल्या आनी ती तुमी घेवची एक तरी घेवचें म्हूण हांव मागतां. तेच बरोबर सेंट मॅरीज चर्च आर्सिकेरी कर्नाटका हे गांवांतले मनीस आयज आमच्या मदें आसात. ते इगॉर्ज बांदतात आनी खूब वेळ वर्सां जालीं तांचे कडेन तें घडलें ना कित्याक दुडवांची मदत ना. आयज तांचो फादर विलियम पेरेरा आनी तांचे कमिटीचे मनीस बॉक्सांक येवन आसतले. बाबा 10 रुपया तरी घालात, कितेंय तरी घालात, कित्याक जेन्ना तूं दुसऱ्यांक दिताय तेन्ना देव तुका आजारान दिता आनी दितलोच. सायबीण मागीर आमकां केन्नाच आमची बरी कोन्नी केन्नाच वायट आमी पळयनासतना रावचें ना. बाबडीन शेवटाक सायबिणीन तुमकां केन्नाच साडची ना. रोजाय सायबिणीन सदांच मनान दवरात आनी तुमची मागणी तिच्या घालात. ती मागीर जेजूच्या हातान घालता आनी जेजू तें आमकां सगळी आमचे मागणी दिता म्हणटच. आनी एक पावटी तुमकां काळजांतान दिनवासतना भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक गांवच्या तरणाट्यांक जाणट्यांक गो बायलांक आनी ह्या सगल्यांक देवान भरपूर सायबिणी उद्देशी आमचेर आशिर्वाद घालो म्हण मागता. ही संदी घेता आनी खेरीत भाशेन घडये केन्नाय हांव चुकलो कोणाकूय केन्नाय घडये दुखयला बी जायत हांव नको, पण म्हजे कडेन घडटा ते भशेन हे गांवांत हांव वावर करूंक चिंता म्हणटच म्हाकाय बी बक्षिचो आनी तुमचो सहकार आनी आदार आसत जाल्यार हे गांवांत जायते आमच्यांनी बरें करूं येता म्हणटच हांव तुमचे पासत आमी मागता आनी आमी तुमचे सेवेक आसा. तुमच्या पासत आमी हांगासर वावर करता सदांच. खंयच्याय वेळार तुमकां गरज तेन्ना आनी आमचो सहकार जाय यादनीक कशें तेन्ना आमी तुमचे सेवेक हांव तुमची सेवा करूंक म्हणटच बावडीनो. आनी एक पावटी तुमच्या दिल्ल्या सहकारा पासत हांव देव बरें कर म्हणटा म्हणटच. कोणाकूय चुकलाय बी जाल्यार हांव आनी एक पावटी कित्याक लोक म्हणटा फादर थँक्यू 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 म्हणटा मरे तूं कितलो गो थँक्यू जालो ती थँक्यू काबारूच जायना काबार करता. आनीक सगल्यांक बरेंपण आवंडयता. उबी रावया. मुगाळ बाबा भयणानो ही संदी घेता आमच्या पादविकाराकूय दिनवासूंक, कित्याक ताचे उद्देशी आमच्या नावेलच्या फिरगोजेंत जायतें बरें आयलें येता आनी फुडाराकूय येतलें. तर ताच्याच मार्गदर्शना खाल ह्या फिरगोजेंतलो वावर चलता आनी इगोर्ज न्हिटूंक आनी ह्या इगोर्जेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक ताचोय मोठ्या संख्येन हात आसा. तर ताकाय आमी बरी भलायकी मागता. देवाचो उपोट आशिर्वाद ताचेरूय आमी ओतरेकता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. केन्नाय चुकता आमचो हे दिकन आहा एलिस्टर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. जानेवारीच्या म्हयन्यान तो पाद्री जातलो आमच्याच गांवचो. ताचे पासत मागात आमचो भाव लेयांद्र आसा ताचो पूत तो दिमी घालुया. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्रेत्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावन विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्यांच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच कुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडूंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या पोरबे दिसा मागतां ते उपकार म्हाका मेळो शेंकोर ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. सायबिणी लागीं माग आनी तूं मागताय तें तुका मेळटलेंच हें वरसभर. इतलो पावर सायबिणीक आसा. ए देवाचे माये, हे म्हजे ममान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोल्लोले हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोस्तेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां. ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगळीं बराबर
नमान बरे आणि सदोसा पुशेसु देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमाणें गायन चलतना माटवांत आशिल्ल्या भावां भयणांनी एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें, भितर सरूंक आदार दिवचो. गायन चलत आसतना तुम्ही भायर सरचे, गायन करीत भायर सरचे. We